तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना आमी जमल्या भेटूंच्या कामकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फाव कदन्या घेवच्याक तुजे देवेक वरदान सर्गी मन्नान आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनान तूं कास्तून दिताय जिविताका नांदा दोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटूंच्याक आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फाव कदन्या घेवच्याक तुजे दैवेक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू बाळकातय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या मिसाची वाचपां आमकां कशें आमी भागी जिवीत ह्या संवसारांत जियेत आनी ह्या संवसारी जिविता उपरांत कशें आमी ससन जिवीत जोडयेत गे म्हूण आमकां शिकोवन दितात. ही शिकोवन आमच्या जिवितांत फावो ते बरी जियोंक आनी आमचें जिवीत बागीज करूंक आमी देवाची कृपा आनीक बेसांवां मागून घेवया. केल्ल्या पथकांची दूख धरया. देवा कडचें बोगसाणें मागून आमची काळजां नितळ करून हे मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पत्की सोपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसास सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच तुमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात करून प्रार्थना मागता. सपदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पथकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या ध्यानान आमकां सोडून मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी ससनाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावानो, आमकार्या विशयान सांगचें जाल्यार तांचे संबंदी सोम्यातान खंयचेय उपादेश म्हाका मेळोंक ना. पूण म्हाका सोम्याची दया लाभलेले वरवीं
हांव विश्वास योग्य म्हूण लेखून हांव म्हजो अभिप्राय तुमकां सांगतां. आतांच्या तसल्या अडचणेच्या काळार एकल्यान आपूण आसा त्या बेसांतच रावचें चड बरें म्हूण म्हाका दिसता. तुका स्त्रिये लागीं लग्न बांद आसा तर तो बांद तुटोवंक पळयनाका. तसलो बांद तुका ना तो कर्ण घेवंक सोदिनाका. तरी पूण तुवें लग्न जाल्ल्यान तुका पाताक ना. तशेंच एक चली लग्न जाय जाल्यार तांतू तिकाय पाताक ना. पूण लग्न जाल्ल्यान हे जिणेचे दिसपडटे कश्ट आसात आनी ते तुमकां मेळचे नाकात म्हणून म्हजी अपेक्षा. भावांनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नासलेले बरी जियेजय, रडतेल्यांनी रड नासलेले बरी, कुशाल करतल्यांनी कुशाल करनासलेले बरी आनी विकतें घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नासलेले बरी जियेजय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करनासलेले बरी जियेजय. कित्याक ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नपेंच जावन येता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. तुजो स्वंत लोक आनी माय बाबाचें घर तूं आतां विसर. राय तुजे सुरूपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताजी सेवा भक्तीन कर. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. रावळेरांत आसा राणी कितली सोबाय तिची. मोतयां भांगरान नेटयल्यांत आंग वस्त्रां तिची. रंगबणाची वस्त्रां न्हेसून तिका राजाची हाडटात. आपूट आमकारेच्या परिवारा सोबें तिका चलयतात. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. आनंदाच्या संतोशाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायांचें मंदीर ती भितर सरतात. तुका राय जल्मतले जायते कुंवर. तुज्या पुर्वजांचें स्थान ते घेतले. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे अधीन तूं करतलोय. आयक दुवे आनी हांव सांगतां तें चिंतून पळय. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. तुमी संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी. कित्याक सर्गा राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखोन आसा. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. लुकापमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून जेजू म्हणालो, तुमी दुर्बळी कितली बागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्लीं कितलीं बागी, तुमी दादोशी जातल्यात. तुमी आतां रडतलीं कितलीं बागी, तुमी हसतल्यात. मनशा बद्दलचे शीत जाल्ल्या पासून मनीस तुमकां द्वेश जाल्यार तुमचेर बहिष्कार करून या तुमकां केंडून तुमचें नांवच खोटें म्हणून तुमकां तिरस्कार करती जाल्यार तुमी कितले बागी. ह्या वेळार तुमी संतोश पावा. वय उल्हासान उडी मारा. कित्याक सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हे सुपरी चलयलें.
पूण हांव तुमकां ग्रेस्तांक सांगता, पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती आशिल्ल्यांक तुमी बुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हसतेल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकां जावन शिफारस घेतल्ल्यांक तांच्या पुर्वजांनी पोडकेऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या मिसाचीं 2 वाचपां आमकां 2 संवसारा विशयंत आनी त्या 2 संवसाराच्या शेगुणा विशयंत आमकां शिकोवन दितात. पयलो आमी जिवंचो हो संवसार, आनी दुसरो आमी आशेवन आशिल्लो क्रिस्तान आमकां बसयल्लो ससन जिविताचो संवसार. आनी ह्या संवसाराचे प्रत्येक शेगून कितें जावन आसात? ग्रेस्तकाय, दादोसकाय आनी तशेंच खुशालकाय आनीक पदवी अधिकार. आनी ससन जिविताचे शिकून कितें जावन आसात? मोग, मायपास, बोगसाने आनी बंदपण ओ ब्रदरहूड, सिस्टरहूड. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां 4 बागी विशयंत उलयता. हो लुकान बरयल्लो वांजेल, पूण मातेवाच्या वांजेलांत आमकां 8 बागी पळोवंक मेळटात. हे कोण ते बागी? 4 बागी: दुबळे, बुकेल्ले, कस्ततले, रुदान करतले आनी तशेंच क्रिस्ता खातीर दगदनी भोगताले. आनी तो ग्रेस्त विशय सांगता, हाय तुमकां ग्रेस्तानो. तांकां एका तरान तो उणेपण करून उलयता. आनी वांजेलांत जेजूंच सांगलें आसा, एका खऱ्याक सुवेच्या बिड्ड्या भितर वचूंक सुलाभ, पूण ग्रेस्ताक सर्गीच्या राजांत भितर सरूंक कश्ट म्हणून. तशें म्हळ्यार क्रिस्ती समर्थ, क्रिस्तान शिकोवचें तें दुबळेकाय, कश्ट, नस्त, पिडा, दूख हें जावन आसा गे, खंडीत जावन न्हय. तर कितें ह्या वांजेलांत जेजू आमकां शिकयता? तो सांगता, एकलो दुबळो जाला. कित्याक तो दुबळो जावं पुरो? ताच्या कुटुंबांतूच दुबळेकाय ताका मेळ्ळ्या. या क्रिस्ताच्या शिकवण्या प्रमाणे तो जियेत आसतना सतान नितीन जियेल्ले वरवीं ताका दुबळेकाय आयल्या. ह्या दुसऱ्यांनी ताका लुटून ताका फावो जाल्लें दिनासतना तो दुबळेकाय जियेता, तो बागी जावन आसा. आनी तशेंच त्या दुबळेकायंत ताच्या कुटुंबांत जायते मनशां आसात. खाली जोडचीं मनशां, आदाय जोडचीं मनशां एकले दोगां तें फावना, देखून ते बुकेवन कस्तान आसात. न्हेसोंक पांघरूंक तांकां ना. तांणी भिवचें नाका. हो संवसार खाली तात्कालीक, आनी एक संवसार आसा तो जावन आसा ससन जिवीत. आनी तशेंच क्रिस्ता खातीर दगदनी भोगतले थोडे आसात. आमचे फाटल्या वर्सांनी खंडालांत नॉर्थ इंडियान कितें घडलें म्हण आमी जाणाव. जायते जाणांची घरां उलपायलीं, तांच्या कडल्यान जावन तांकां भायर घालें आनी तशेंच थोड्यांचे जिवी गेले. ते बागी क्रिस्ता खातीर साक्ष दिवच्या खातीर, क्रिस्ताक साथ दिवच्या खातीर ते मेले, ते जावन आसात बागी.
आनीक ग्रेस्त विशीं तो उलयता सांगतात तुमची ग्रेस काय देवान तुमकां दिल्या देवाच्या बेसवांनी तुमी भरल्यात पूण देवाक तुमी विसरूंक नजो तुमचे भाव तुमचे सजारी तुमच्या कुटुंबा मदें आसचे ते तांकां कसतना तांकां इल्लोसो आदार दिया कित्याक आमी सकड देवाची भुरगीं जावन आसा आनी तुमी ह्या संवसारांत ग्रेसकायेंत जियोवन आसतना सकड तुमकां बरें तुमचे विशीं बरें उलयत आसतना तुमकां फावो तो मान हुद्दो आनी आसतना वो संवसारच ससन जिवीत म्हणून जियेनाकात कित्याक वो संवसार एक तायराचो वेळ ससन जिविताक जावन आसा आयच्या पयल्या वचपांत सांव पावलो कोरिंतांत आसतना त्या कोरिंतकारांकी सवालां आसलीं तांच्या पैकी एक सवाल आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें कित्याक जेजू आनी ताचे आपोस्तल काजरी बेसांत काजरी लग्नांत एकवटोवनांत एक सुरें जिवीत कित्याक जियेतात काजरी जिवीत पाड घे आनी सांव पावलो तांकां सांगता काजरी बेस केदींच पाड न्ही पूण काजरी बेस तुमी जोडटा जाल्यार त्या बेसाचे कायदे पाळन एकामेका बोगसून माया मोगान जिवंक प्रयत्न करा तुमच्या भुरग्यांक देव बिरांतीन पेल्याच्या सेवेंत तुमी ल्हान व्हड करा अशें देवाचें बेसांव तुमकां मेळटलें पूण उडास दवरा वो संवसार ससन जिवीत म्हणून जियेनाकात काजरी मनशान आनी कोण पडे एक सुरें जिवीत जियेतात आनी सगळ्यांनी मोतीन दवरिचय वो संवसार तात्कालीक ह्या संवसारा उपरांत आमकां आनी एक संवसार आसा तो जावन आसा क्रिस्तान बसयल्लो ससन जिविताचो संवसार तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या दोन वचपांचो आमी नियाळ करता आसतना दोन संगती आमच्या मोतींत घटकन दवरया एक आमी आमचें बंदपण वाडोवंक एकामेका माया मोगान जियोवंक एकामेका आदर्सून जियोवंक एकामेकाक कुमोवक करूंक गरजेवंताक पावोवंक आमी प्रयत्न करया आनी दुसरें देवा थंय आमचे ते आमचो संबंद घट करूंक वाडोवंक देवाक केदींच विसरनासतना जियोवंक प्रयत्न करया तसो जेजू आमकां हे जिवीत जियोवंक कृपा आनी आदार बोड आनी दय दिवन दी आमेन. Ge bapao for wauraso gurtamcha mogaso kaltya karzan ortya mogam tuka hasbetonso kirkol amche जीवन तुका भेटून दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां भरमून मागता बापा आमकां पाठय दैवीक तुजें बेसांव कुरपेन आमकां नेटय पाळच्या तुजे मिसां. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेतरा देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयसुबेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तूं खऱ्या भक्तीची आनी शांतीची जर तुज्या महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमची जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वसोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदीधरा आनी सस्नाच्या देवा स काळी आनी स थंय आमी तुका दिन वचोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सगळींचो सगळो दळबार तुजी तोर मायमा वाकाणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोंक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची तेच बरे जवान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी कराराची रगत पातकांचे बोगसाने मनशाक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वरावतले हे म्हज्या उडासाक करात Bavat sogon pogotoya. सुमियान जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुन जीवन पण आमी परगडता तुझ्या येण्या आमी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचे विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टकातेन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पसजडीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरी देवाचे माये सांगाती भगवंत दवनूत आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सबंधन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. आमच्या सुरेंद्राची आज्ञा मनान धरून
जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशे नातरितल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सोर पथकांतली सुटय आनी सोर आकारांतली वाटय. कित्या राजवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दीस घाल, आनी तुजे खुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजूर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. माय मागसो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळये संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें ताव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळीज मोचे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. जिवी दिवच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाभोय. संवसाराच्या सडवंदारा सर्गा म्हाका पावय. काळीज मोचे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतरांच्या आनी संस्काराच्या जीवनान तुज्या भवार्थाक भवार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवी दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताच्या आमोरीक मांस रक्त घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोळ काडूंक आनी ससनाक
ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक फावो हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नामी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. सपदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताचे आशिर्वादां वतून आमेन. उसनियात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. सोम्या हांव वेता तुका अर्गाम दिता तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय मोजेर राता सता वाटेन मेटा काडूंक वेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्गाम दिता तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरे आशिर्वाद दिव आमकां. बघ्या कुर्साचे कुरव्याने आमकां आमच्या तुका आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.